मोगाच्या भयणी भावानो 1920 वर्साक मेक्सिको देशांत जायते पिडापीड चलताले, मिलिटरी राज चलयताले आनी क्रिस्तांवांक सारके कोश्ट आसले, पिडापीड दिताले ते. तांचे हेतूच आसलो पवित्र सभेक काबार करूंक. आनी ह्या वेळार थंयचे क्रिस्तांव लोक लिपोन एक एक जाग्यान मेळटाले मागणे करूंक आनी मिसाची बेट समोरूंक ते मेळटाले. आनी ताणें म्हणलो एक पाद्री फादर मिंगेल प्रो जेजुईट, तो आतां बागयोन जाल्लो आसा, तोय आपले जिवाची पर्वा करिनासतना तो ह्या लोकांक भेटूंक वेतालो. कितेंच करून कसलें लिपोन ओ कसलें दुसरें आंगावलें घालून तो लिपोन ह्या क्रिस्ती लोकांक तो धीर आनी आदार दितालो. आनी अशेंच करून ह्या फादराची सगळे पाद्रींक ते मारताले बी आनी हो फादर सांपडटा, फादर मिंगेल सांपडटा आनी ताका मरणाचें फर्मण मारतात. फारान ताका मारपाक ते धरून व्हरतात. आनी जायते फावटी त्या प्रेजिडेंटान ताका धरपाक प्रयत्न केल्लो आनी तो मेळोंक ना. आनी आतां मेळ्ळा हो पाद्री. तो प्रेजिडेंटाक दिसता की हो पाद्री आतां आपणा लागीं दिमी घालून रडोन भीक मागतलो, आपणाक हें मरण दिवं नाका म्हणून. आनी ताका लागून हो प्रेजिडेंट ताच्या ह्या मरणाक ताका शूट करचें आसलें थंय त्या जाग्याक सगळे आख्खे देशाच्या लोकांक तो आपयता. कित्याक ताका जाय आसलें ह्या फादरान आपणा मदीं आपणाच्या मुखार दिमी घालून आपणा लागीं मागूंक आपणाक सोडय म्हणून, आपणाक साल्वार कर म्हणून. पूण मोगाच्या भयणी भावानो, हो पाद्री कितें करता, ताच्या हातांत एक कुरीस आसता, तो दिमी घालता, थोडें मागणें करता आनी मागीर उठता, आपले हात तो विस्तारता आनी व्हडल्यान हे कुरीस हातांत धरून तो म्हणटा स्पेनीश भाशेन, विवा क्रिस्तो रे, लांब जिवं क्रिस्त राया, लॉंग लिव्ह क्रायस्ट द किंग. ओय मोगाच्या भयणी भावानो, ह्या लोकांक ह्या प्रेजिडेंटान आपयल्ली ताची मस्करी करूंक, ताका लोकांक दाखोवंक की आपुणूच व्हरतो म्हणून म्हज्या लागीं पदवी आसा म्हूण दाखोवंक. पूण हो पाद्री फाटीं सरना. तो खोऱ्या राजाक, जेजू क्रिस्ताक, आमच्या सुम्याक तो खालती रावता आनी ताचे पासत आपलें जीव बलिदान करता. आयज आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या सगळ्या सर्वांच्या राजाची परब समरमता. आयज सेवा धर्माचो निमाणो आयतार आनी ह्या आयताराक आमकां खोऱ्या राजाचेर नदर मारूंक आपयल्लीं आसात. म्हज्या भयणी भावानो, आमी दर एक जाणां क्रिस्ताची पाटलावदारां, आमी जावन आसात दर एक जाणां क्रिस्ताची झुजारी, क्रिस्ताचे शिपाय. आमी असले ह्या पाद्री भाशेन जी हांवें आतांच घडणूक सांगल्या ते भाशेन आमी जावंक तयार आसात काय? आमी आमच्या ह्या क्रिस्त रायाक, खोऱ्या क्रिस्ताक, खोऱ्या राजाक आमी खालती रावंक तयार आसात काय? आयज ही परब आमकां हेंच करूंक आपयता. 1925 वर्साक ही परब पवित्र सभेंत स्थापन केल्ली. पाप साहेब पायस द 11 ताणें ही परब समजली. कित्याक त्या वेळार मोगाच्या भयणी भावानो, पयलें वर्ल्ड वॉर संपलेलें आनी तातूंतल्यान आख्खे संवसारान संवसारीक राजाची पदवी पडयल्ली, राग पडयल्लो, झुजां पडयल्लीं आनी आख्खोच संवसार हाल्लोलो. देखून पाप साहेबान ही परब घातली. कित्याक आमकां सगळ्यांक दाखोवंक, आमकडे सगळ्यांक धीर दिवंक की आमच्या सगळ्यांचो आमच्या जिवितांत कसले राजा येवं, पूण सगळ्यांक व्हड राजा म्हणटा तो जेजू क्रिस्त, आमचो स्वामी, आमचो धोनी. आनी आमी आमचे दोळे, आमचे नदर ताचेरच मारूंक आमकां आयची ही परब आमकां आपयता. आमकां न्हू आयज पर्यंत मोगाच्या भयण भावांनो पळयत जाल्यार संवसारांत जायतीं झुजां जातात. आमी न्यूज पेपरांत न्यूजान आमी आयकतात
खंय खंय संवसारांत झुजां जातात ती तर आमी ह्या झुजां बंद जावंक आयज मागुया खऱ्या राजा लागीं आमी विनंती करुया आनी मनशां मदें घालतीकाय आनी शांती आनी मोग उत्पन्न जावंक आमी देवा लागीं हीच कृपा आमी आयज मागुया आनी तेच पर्यंत मोगाचें भवन म्हणून दुसरी झुजां चल्लोलीं आसात म्हणजे कितें आमची आत्मीक झुजां चल्लोलीं आसात आयज संवसार आमकां प्रश्न करता तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार क्रिस्ताचो झुजारी जाल्यार ते देवांचो राजाची पाटलाव करता जाल्यार तूं संवसारीक वस्तू सोडून दिवंक तयार आसा काय आमकां प्रश्न करता आयज संवसार आमकां जायते प्रश्न करता जेन्ना आमी एकामेका लागीं मोगान वागना तेन्ना हो क्रिस्त रायान आमकां खरो मोग दाखयलो तो सोडूंक तयार आसात काय वो तुमी ताका दोतोली काय एक कोश्ट आसुनूय बी आमकां जायते प्रश्न करतात आमचो जबाब कितें काय आमी ह्या आमच्या खोऱ्या राजाक ताकाच आमी खालती रावतलीं ताकाच आमी आमी चिटकून रावतलीं काय वो ना तें आमकां आयज नियाळ करूंक आपयता म्हज्या भयणी भावांनो आमी मातसो वेळ आमी अंतर करून पळोवया हो संवसारीक राजा मदीं आनी आमच्या क्रिस्त राजा मदीं कितें फरक आसा काय आनी आमी तीन शिकवण्यो आमच्या जिवितांत घेवया पयलीं म्हणल्यार आमचो क्रिस्त राय आमकां ल्हानविकायेचो तो राजा तो आमकां ल्हानविकाय शिकयता आनी दुसरे वाटेन आमी पळयता संवसारीक राजा जो आसा तो गोरवान भरलेलो तो आपल्याची पदवीन राज चलयता पूण हो जेजू आमचो सोडवणदार आमचो खरो राजा ताणें आमकां ल्हानविकायेन जिवंक आमकां शिकयली तो देव तो व्हड देव तो आमी ताचे बरें एक मुये भाशेन देखून न्हू आमी सारकी ल्हान तरी आसतना तो आमचे भाशेन जाता ल्हानविकायेन तो जियेता आनी ल्हानविकायेन तो आपलें जिवीत दुसऱ्यांक तो आदाराचो जाता दुसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार म्हज्या भयणी भावांनो एक खऱ्या राजा जेजू क्रिस्त ताची आनी एक गूण म्हणल्यार काकुलतीचो तो राजा दुसऱ्यांक सगळ्यांक काकूलत दाखोवपी आनी दुसरे वाटेन आमी पळयता संवसारीक राजा जो आसता तो निबर काळजाचो तो आपले पदवेनूच दुसऱ्यांक तलवारीनूच तो आपलें राज चलयता पूण ना जेजू आमचो काकुलतीचो राजा तो दुसऱ्यांक सगळ्यांक आमी पळयत जाल्यार पयत पुस्तकांत जायते जाणांक नाकारलोलीं समाजांत जायते जाणांक न्हू नाकारलोलें आसलें दुबळ्यांक वो कोण पातकी मनशांक तांकां कोणूच पळयनासलो पूण जेजू तांचे लागीं वता तांकां तो काकूळट दाखयता आनी तांकां आपल्या वेंगेन घेता आपल्या गोपान घेता आपल्या घोराब्यान तो भितर घेता आयज आमकांय दर एक जाणांक क्रिस्ताच्या पाटलादारांक क्रिस्ताच्या शिपायांक आमकां ह्या खऱ्या क्रिस्ता भाशेन जावंक आपयलें आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त खरो राजा आमकां आनीक एक शिकवण दिता म्हणल्यार ती आमी सेवा दिवंक तो आमकां आपयता सेवा घेवंक न्हय जसो एक संवसारीक राजा करता तसो पूण सेवा दिवंक आनी आमी पळयलां म्हाज्या भयणी भावांनो जोवाच्या शिवतान पळयता जेजू शिसांचो दोनी जावनूय तो तांचे पांय धुता तो दुसऱ्या दुबळ्यांक कोण बरें ना तांकां बरें करता तांकां तो नदर दिता तांकां उलोवंक जाप दिता तांकां आयकूंक बेऱ्यांक तो कान दिता म्हज्या भयणी भावांनो आयज आमी हें आमच्या जिवितांत मानूया आमचें जिवीत न्हू देवाचेर जेजूचेर आमी धरुया आनी ताचे भशेन जावंक आमी वावरुया जिवितांत जायते कोश्ट येतले जायते येतले पूण आमकां खरो राजा आसा तो आमकां सांबाळटलो आनी तो आमकां घोटाय दितलो हातूंतल्यान वचोंक आयज आमी पळयता शुभ वर्तमान देखून हो चोर तो वळखता जेजूक तो वळखता दुसरो चोरान घोडी वळखूंक ना ताका जाय आसली सुटका ताका जाय आसलो जेजून आपली पदवी दाखयल्ली पूण जेजू ना आपल्या काल्तिकायेन तो ह्या चोराचें मन जिखता काळीज जिखता आनी ताका सोडवून दिता आनी त्याच खिणाक तो ताका सर्गीच्या राजान भितर घेता आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी ह्या परबी परब समारंभ आसतना मोगाच्या भयणी भावांनो आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां आमचें जिवीत सदांच ताच्याच हातांत घालूंक तोच आमचो खरो राजा म्हूण मानून घेवंक आनी
आमचे जिवीत ताच्या हातान घालून ताचेच भाशेन ताचीच देख घेवन ताचेच भाशेन जावंक आमचें जिवीत चलोवंक आमी वेव्हारान घालूंक देवा लागीं आदार आनी बळ मागुया.